मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळांत गोंय सरकार कसलोच मालकीचो वांटो आसचो ना. सरकाराक मालकीचो वांटो नाशिल्लो मोपा भारतांतलो पयलोच विमानतळ आसतलो. मात विमानतळ उबारून चलोवपी कंपनीच्या प्रतिनिधी मंडळांत सरकाराचो एक मेंबर आसतलो. ताका नकाराधिकार आसतलो म्हूण नागरी उड्डाण मंत्रालयाची सुत्रां सांगतात. 3000 कोटीच्या विमानतळांत जमीन सोडल्यार सरकार एकूय पयसो घालचो ना. मोपा विमानतळात गोंय सरकाराचो वांटो आसचो ना. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंय सरकार 3000 कोटीच्या मोपा विमानतळात एकूय सरकारी पैसो मोडचो ना. सरकाराक ह्या विमानतळात कसलोच वांटोय आसचो ना. मात विमानतळ बांदपी आनी चलोवपी कंपनीच्या प्रतिनिधी मंडळात सरकाराचो एक मेंबर आसतलो. ताका नकाराधिकार आसतलो. विमानतळ बांदपी खाजगी कंपन्यांकडे सर्तीत पयलेच फावट भारतीय विमानतळ प्राधिकरणय मोपा खातीर टेंडर घालता. मोपाचो कंत्राट घेवंक 5 राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यो इत्सूक आसात. सरकारान RFP काढला. जेन नेक्स्ट म्हणटा मोपा विमानतळाचे स्कॅम जावपाचे आसा. सरकारी तिजोरीन पयशे येवपा सोडून भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांच्या तिजोरीन पयशे येवप म्हळ्यार 80% जॉब जे लोकलांक दिवंक जाय आशिल्ले फक्त हाऊस किपींग आनी उदक सप्लाय करपाचे म्हळ्यार फाल्यां जे मॅनेजरल पोस्ट किंवा आनी कितें येतले थंय फ्रॉम वेर द पीपल वील कम बिकॉज एक एअरपोर्ट येवप म्हळ्यार जवळ जवळ 40 ते 50,000 नोकऱ्यो जनरेट करप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हू विल गेट दीस जॉब्स बिकॉज EIA रिपोर्ट क्लियरली स्पीक्स that petty limited local employment and petty contract, this report speaks clearly. So this is a major scam and this is the reason probably Parrikar understood after coming to power why Mopa was so important while he was opposing when he was opposition leader. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे पालये शेतांनी आनी बांयत सगळें खारें उदक घुसलां. मानस फुटिल्ल्यान तेरेखोल न्हंयचें खारें उदक शेतांनी गेलां. माल खाजन बांद समितीची मानस सारकी करपाची जबाबदारी मात समिती लक्ष घालना म्हूण शेतकार समितीच्या नांवान शंख मारतात. WRD खात्यान लक्ष घालचें म्हूण शेतकार मागतात. नाजाल्यार लोकूच खंय उपाय काडटले. मानस फुटून खारें उदक लोकांच्या शेतांनी गेलां. मिरसांग आनी बाकीचें पीक काबार जालां. थंयच्या लोकांच्या शेताचेर पोट चलता. सुमार 200 शेतकारांच्या पोटार पांय पडला. ते वाठारांतल्या बांयांनी सुद्दां खारें उदक भरलां. खाऱ्या उदकानच लोक नित्याची कामां करतात. मिरसांग आम्ही लाव आणखी आमचं काय करप ना धरप ना मिरसांगांनी तरी पोट भरप असं असे इतलेच आमचे ह्या होते. हिचा पोट फक्त हे शेतात शेतभात ही मिरसांग ती माझा विकून घाला ते तिचा पोट अवून तिचा पोट शेपत जाऊ ना काय ती कामान घालून ना मिरसांग ना काय ना पिढ्या गेले अवूनच झाला हे असं. आणि ह्या दे आता अख्ख्या वरात चला ह्या पाणी येता. आमची मेन म्हटली तर यांची बाय आसा आमची बघा ती बाय खारा पाणी भरलेलं असं. माला खाजन बांदकूळ संघटनेन दुर्लक्ष केलो मानशेचेर. ते घनाचे बी घालिनात मानशे खळयो बी लायनात त्यांची उडवाउडवीची उत्तरां. आज ही खार भरण आमची कितकेशे पटीन तरी नुकसान झालेली आणि आज आम्ही बेकार झाले. वेळ येत जाल्यार सगळे गांवच्या लोकांक घेऊन आम्ही एक दिशा ठरयतले आणि त्या पद्दतीन आम्ही पुढे वचपाचे केल्ले आसा. 25-25 हजार रुपया तरी मिरसांगा घेवपाक विकते बाजारांतले घेवपाक तेणी सरकारान ताबडतोब हेचेर उपाय करचो. हांव सरपंच ह्या नात्यान मामलेदारा कडेन आमी जेन्ना गेले तेन्ना मामलेदार कमिटीचेर बोट दाखयता. कमिटी रिजायन जाली म्हण सांगता एकामेकाचेर हे करता. आमचे तरी मत अशें की जे डिपार्टमेंट आहा कन्सर्न डिपार्टमेंट तेंच्यांनी तरी आपल्या ताब्यात घेवन गव्हर्मेंटान ती तेची देखभाल करची किंवा आमकां दुरुस्त करून कोणाच्या हातीत तरी दिवची ती मागीर. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. सरकारान साळ न्हंयतलो गाळ आनी कोयर उसमूक 200 कोटी मोडपाचें थारायलां खरें, मात सगळो पयसो उदकांत वतलो म्हूण आदलो नगरसेवक सावयो उलयता. मडगांवची सिवरेज, कत्तलखान्यांतली घाण आनी कोयर, घरां आनी सुलभ शौचालयांतली घाण, गटारांची कनेक्शनां सरळ न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंय नितळ करून कांयच उपेग जावचो ना म्हूण सावयो म्हणटा. न्हंयत वतले घाणीक खंय पयलीं उपाय जाय. हे गटर आख्खें फूल थंयच्यान खाऱ्या बांदसून आख्खें थंयच्यान येयल्ले आहा डायरेक्ट आनी ते एटॅच रिवर्स जाला जातात. बट ते रिवर्स जाला ते गटरान भितर आतां तुमकां व्हरोन दाखयता हांव. तितून सगळीं आपली पर्सनल टॉयलेटाची पायपां घालले. आनी इलेक्शना दिसा इलेक्शन आसलें त्या दिसा हांवें हाडयलाले आनी ती पायप इली पळोवपाक हांगसरलो प्रेसिडेंट कावन्सिलर आहा तेणें फातरी घातल्या वरच्यो. म्हणजे जेन्ना कावन्सिलर आहा तो प्रमोट करता तांकां तुमी हो क्रायम करा रिवर्सल मेळोया. टोटल अबाउट 200 crores मोडपाचो हो प्रोजेक्ट आसा. तितून 9 crores फॉर डिसिल्टिंग ऑफ दीस स्ट्रेच फ्रॉम हारेबान ब्रिज टू सिंकेटी ब्रिज.
आतां जेन्ना हे टेंडराक जो 120 डेजाचो टायम लिमीट आसा 120 डेजा भितर ते डिसिल्टिंग चालू कंप्लीट करपाचें एक डिक्लेअर केल्लें आहा पूण डिसिल्टिंग करून जे 9 crores मोडपा आसा ताजे उपरांत कितें जावपाचें हे जे सोर्सीस ऑफ पोल्युशन जे आसा हो डायरेक्ट सिवरेज डिपार्टमेंटाचो चेंबर डायरेक्ट सोडलो आहा रिवरान थंय स्लॉटर हावज आहा ते सगळे एंटायर एनिमल वेस्ट आहा ते रिवरान घालतात वयर सुलभ शौचालय त्यांचा तर त्या सिच्युएशनाचेर हे जे 9 crores or 200 crores जे रिवर्सल ब्युटिफिकेशनान जे मोडटात ताजेर सबसिक्वंट हे सगळे न्यूसन्स कंटेन करना जाल्यार हे सगळे 200 crores and 9 crores उदकान वयतले हे गाणींतूच वयतले. घेऊ एक विराम.